प्रितीच्या भावा भयणीनो, मनीस फामिलीन जल्मता, तेच फामिलीन तो ल्हानांतलो व्हड जाता, तेच फामिलीन तो जियेता आनी थंयसरूच तो मरोंक पावता. जाल्यार घोराबो मनशाच्या जिवितान खूब म्हत्वाचो आसता. आ फॅमिलीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. पूण आयज आमी नोदोरमारीत जाल्यार आमच्या फामिलींनी कितली म्हूण उत्सांबोळाय जालोली आसा. देर इज सो मच ऑफ डिस्टर्बन्स इन आवर फॅमिलीज. झगडीं, मारामारी, केस्तांवां, जे सुवातेर आमी हॅपी आसूंक जाय आसलीं तेच सुवातेर आयज खूब वायटपण भितर सोलेलें आसा. खूब दूख आनी निराशीपण भितर सोलेलें आसा. फामिलीन रावचे सुवातेर आयज आमी फामिलीक सान पयस वचोंक प्रयत्न कोत्ता. एक कारण म्हणल्यार आमच्या फामिलींनी, आमच्या घोराब्यांनी आयज मागणें रोजार उणें जालां. आनी ह्या संदर्भान बागीवन पियूस धावो हो पाप साहेब ताची उतरां आमच्या कानार सादवतात. तो कितें म्हणटा? इफ यू वॉन्ट पीस इन युअर फॅमिली, प्रे द रोजरी. तुका जोरी तर तुज्या फामिलीन सूख शांती जाय जाल्यार तेर्साचें मागणें कर. आयज आमचें मागणें उणें जावन ही सगळी उत्सांबोळाय आमच्या घोराब्यांनी भितर सोल्ल्या. जाल्यार प्रितीच्यानो, जेन्ना हो म्हयनो, ऑक्टोबराचो म्हयनो, तेर्साचो म्हयनो, अदीक आनी अदीक सायबीण मांयक आमी लागीं वचुया. आमच्या घोराब्यांनी मागणें रोजार करूंक प्रयत्न करुया. वो करून तेर्साचें मागणें. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू प्रे द रोजरी. आनी हेंच करूंक आमी खेरीत कृपा देवाची मागुया, बोळ मागुया, आशिर्वाद मागुया. द फॅमिली इज द डॉमेस्टीक चर्च. ही जावन आसा मुळावी पवित्र सभा. जाल्यार आमच्यो फामिली आमी देवाक भेटोवया आनी फामिलीचें वातावरण, मागण्याचें वातावरण आमी करुया.